मोगाळ भयणी बाबांनो, भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर सदांच देवाक विस्वाशी रावलो. भाग्यवंत इनासाची ताची उतरां परत पोनोर कानार सादतालीं. आख्खो संवसार तूं सोडीत फामाद जायत, पूण तुजो आत्मा इबाडीत जाल्यार कसलो आदाव. हीं उतरां तो नियाळटा आनी जेजूचो पाटलादार जावन आमकां भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर गोंयचो साहेब फावो जाता. आमचे खेरीत भाशेन गोंयचे पबीत सभेक तो आमचो आस्कारी जावंक पावलो, कित्याक प्रमाणीकपणान तो जियेलो, देवाक आनी पेल्याक विस्वाशी रावलो. मोगाळ भयणी बाबांनो, कशे परी आमच्यान प्रमाणीक आनी विस्वाशी जिवीत जिवंक जाता जायत. पयले सुवार आमच्या खासगी जिवीत, आमचें पर्सनल लायफ जेजूक आमचो कडप, आमचो माज म्हूण बांदून घेवंक, ताचेर आमचें खासगी जिवीत बांदून हाडूंक. Take Jesus at the center of our life and we will live a righteous and faithful life. दुसरे सुवातेर आमच्या कुटुंबीक जिवितांत पोते पोतणीन एकामेका विस्वाशी रावूं, प्रमाणीकपणान जिवन भुरग्यांकूय गोवाय जावं. हे भाशेन आमचें कुटुंब कोडपार बांदलेलें आसा म्हूण दुसऱ्यांकूय आमी गोवाय दिवंक पावतले. आनी तिसरे सुवातेर ज्या समुदायांत, ज्या वाड्यांत, ज्या गांवांत आमी रावता, आमच्या शेजाऱ्या समाऱ्या मदें एकामेकाक बरें उतर दिवया. जसो मार्कूस आपले कचेरींत बरें उतर दिवन जियेलो आनी ताका शाबासकी फावो जाली, आमकां एका दिसा स्वर्गा राज्यांत बापाची शाबासकी फावो जातली. जरी पळय आमच्या खासगी जिवितांत, कुटुंबीक जिवितांत आनी समुदायीक जिवितांत प्रमाणीकपणान विस्वाशीपणान जियेत जाल्यार